नमस्कार. हेडोनच्या ह्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसात गोंयचे भलायकी मंत्री आणि भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी लक्ष्मीकांत बाब पार्सेकर सर. स्वागत. सर, सुरवात करूया जी लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी आहा ताजे वयल्यानच, जी म्हळ्यार जीएमसीतली मॉर्गाची. सरकाराचेर आरोप जाता की तुमी इल्ले चडच ताकतिकेन आशिल्ले, चडच गडबडीन इनॉग्रेशन केलें, सगळी फॅसिलिटीज थंय सेटअप जाल्यो नाशिल्ल्यो आनी अशे तरेन जीएमसीचो मॉर्ग तुमी 19 डिसेंबराक इनॉग्रेट केलो. इंडियेंतलो एक बऱ्यांतलो मॉर्ग अशी ताजी ख्याती आशिल्ली आनी अशी परिस्थिती भितर थंय जेन्ना एक डेड बॉडी जेन्ना डिकम्पोज जाता तेन्ना सगळ्यांत पयलीं डेफिनेटली न्ही हेल्थ मिनिस्टर म्हणटकीर तुमचे कडेन प्रश्न येता. तुमकां कितें दिसता की चड गडबड जाली? ना, गडबड जाली हें हांव मानपाक तयार ना. खरें म्हणजे केवळ मॉर्ग न्ही, पूर्ण फॉरेन्सीक डिपार्टमेंटूच थंय उबारला आनी तें तशें पूर्ण जाल्यार एक 3-4 म्हयने जाले. मॉर्गाचो जो भाग आसलो, कॅबिनेट्स ही येवपाची आसली, ती न आयल्यामुळे आमकां उशीर जाय. हांवें फाटल्या विधानसभेच्या अधिवेशनाक सुद्दां देड म्हयन्यांत कॅबिनेट्स येतली आनी आमी फॉरेन्सीक विभागाचें उद्घाटन करतले म्हटलें. पूण तें कॅबिनेट ये पर्यंत जालें ना. निमणी कॅबिनेट्स आयली, सेट केली आनी उद्घाटन जालें, विधिवत उद्घाटन जालें. आमी खंयच घाई गडबड केली ना. पण पयर घडलेली गजाल ही तशी थोडी क्लेशकारक आसली, वायट दिसलें. म्हणजे आमच्या संस्कृतेंत मनीस मेल्या नंतर आमी ताका देवा समान धरतात आनी तो पावयता आसतना म्हणजे खंय वेगळ्या पद्दतीन आमी पावयतात, पण पावयता पर्यंत ताका सन्मानान पावोवचें अशें आमी म्हणटात आनी त्यामुळे तेजी बॉडी बऱ्या पद्दतीन रावूंक जाय आसली. पूण हांवें माहिती मेळ्ळी त्या प्रमाणे, प्रिलिमिनरी माहिती जी मेळ्ळी तेच्या प्रमाणे भितरलो सेन्सर हो टेम्पर कोणी तरी केल्लो किंवा अचानक जावंक शकना. काही शक्ती आसा. तुम्ही कितें म्हणटात जी डेड बॉडी डिकम्पोज जाली आनी जो सेन्सराचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, इट वॉज डेलिबरेट आसूं शकता. कोणी सॅबोटेज करपाक सुद्दां. कित्याक मॉर्गा भितर वचून कोण सेन्सर कित्याक सॅबोटेज करतलो? सर, ह्या लोकांक बदनाम करुया. हांवें इन्क्वायरी लायिल्ली आसा ताचेर. भितरले सेन्सर टेम्पर जाल्लो म्हणून तो डिझायर्ड टेम्परेचर रावलो ना आनी म्हणून त्या युनिटांत आसणारी कॅबिनेट्स जी आसात त्या कॅबिनेटांत एकाच कॅबिनेटांत ही बॉडी आसली आनी ती बॉडी डिकम्पोज जाली. तुमी कितें म्हणटात, भितरल्याच मनशाचें काम ना म्हणून हांवें इन्क्वायरी लायतलो म्हटलें. म्हणजे कारण इतली बारीकसाण आसप की एका कॅबिनेटांतलो सेन्सर टेम्पर केल्यार अशी कितें तरी घडटा जातूंतल्यान तुमची किंवा सरकाराची बदनामी जातली, इतली कळपा इतलो प्रिसिजन भितरल्या मनशाची हेल्प नासतना जावपाक शकता. म्हाका एक सेन्सर भितरलो टेम्पर जाल्लो आसा ही म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या. आतां तो सहज जावंक शकता, बॉडी दवरता आसतना जावंक शकता, का कोणे तरी मुद्दाम करचो पडटलो हाची चवकशी जातली. इज इट अ फॅक्ट दॅट बाकीची मागीर एअर कंडिशन किंवा उदकाचें कनेक्शन ह्यो गजाली अजून ती सेटअप जाल्यो नात, पण तुमकां एक 19 डिसेंबराचे मुहूर्ताचें अप्रूप आशिल्लें आनी ताका लागून तुमी चल ह्या दिसाक एक इट इज यू वॉन्टेड टू डू इट एज अ सुपर स्पेशलिटी थिंग. इंडियेंतली एक बऱ्यांतली बरें फॉरेन्सीक डिपार्टमेंट. सो गोंय मुक्ती दिसाक करया, मागीर एक एक करून गजाली जाग्यार घालया. गोंय मुक्ती दिन हो आमच्या जिव्हाळ्याचो विशय, त्यामुळे तो मुहूर्त मेळटा जाल्यार आमी केन्नाच चुकोवचे ना. पूण गोवा मुक्ती दिनाक लागून ते औचित्य सादपा खातीर बेगीन केलां हें हांव मानपाक तयार ना. एक आमी लक्षांत दवरूंक जाय, मिडियांत गोवा मेडिकल कॉलेजीच्यो किंवा गोंयच्या आरोग्य खात्याच्यो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्यो बातम्यो येतात. आतां प्रिंट मिडियाच्या पलीकडे इलेक्ट्रॉनीक मिडियाय जाला आनी तातूंतसून मोठ्या प्रमाणावर बातम्यो येतात. ही गजाल खरी आसा आनी बातम्यो येता आसतना सदांच जे हुनहुनीट आसता आनी सेन्सिटीव आसता हे समाजात खपता आनी त्यामुळे सेन्सिटिविटी वाडोवपा खातीर अश्यो बातम्यो खंयच्यान ना खंयच्यान मेळयल्यो वतात, नाजाल्यार अनेक फावटी ब्लोय केल्ल्यो वतात. म्हाका वायट दिसता. जीएमसीचो कारभार हो 1200 बेडांचे जीएमसी आसा, म्हणजे 1200 इनपेशंट असतात खंयच्याय वेळार, दररोज 1200 इनपेशंट आनी त्या भायर ओपीडी 1500 ते 2000 पेशंट येतात. त्यामुळे साधारण 3000, 3500, 3500 पेशंट दररोज हाताळणारे
हॉस्पिटल अनेक फावटी वॉर्डांत बेडी नासतात आणि त्यामुळे तुम्ही किती म्हणता सर? तुम्ही म्हणतात की डेफिशियन्सीज आसात, कांय चुको जातात, पण जेन्ना इतलो व्हडलो व्यवहार असता तेन्ना त्यो मिडियान गरजे परस चड ब्लो करची न्ही. जर 3,000 आणि 3,500 पेशंटांक आमी केटर करतात आणि ते केटर करता आसतना 5-10 जाणांचेर खंय तरी अन्याय जालो, दुर्लक्ष जालें जाल्यार ती गजाल ब्लो करची गरज ना. पूण ती मिडियांत आयल्यामुळे आमकां कळटा ही गजाल बरी आसा. पूण अशा पद्दतीन बातम्यो येतात जणू कितें गोवा मेडिकल कॉलेज हें हांगासरल्या लोकांक नाडपाक, त्रास करपाक, फोंडांत घालपाकूच केल्लें आसा अशें चित्र निर्माण करचें न्हय. इतलीच म्हजी मिडियाची म्हाका एक गजाल सांगात सर, कारण तुमचे कडच्यान अपेक्षा कितें आसा? कारण आमकां लास्ट विधानसभेक याद आसा तुमी जेन्ना विरोधांत आशिल्ले तेन्ना म्हाका दिसता तुमी हेल्थ हो स्वताचे खूब जिव्हाळ्याचो विशय केल्लो आनी तुमी विश्वजीत राणेचेर भरपूर सामके अशी हल्लो करताले विधानसभे भितर. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना भलायकी खातीर तुमचे कडेन आयलें, अपेक्षा डेफिनेटली वाडल्यो आनी थंय खंय तरी तुमी तांकां सजेशन दिताले की अशे तरेन GMC वेलो लोड कमी करपा जाता, अशे तरेन PPP करना आसतना गजाली जाग्यार घालपा जाता. त्यो गजाली करपाक तुमकां दिसता की खरेंच यश आयलां काय जालें ना अजून? तुमी जे म्हटलें की भलायकी मंत्री तेन्नाचे विश्वजिताचेर हांव तुटून पडटालो, हांवें 1-2 विशयां खातीरूच हांव ताचेर विरोध केल्लो. एक, GMCच्या प्रेमायसिसांत एक 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा एका फॉरेन कंपनीक दिल्ली, एल्बिट नांवाच्या, ज्या कंपनीक, इस्रायली कंपनीक, ज्या कंपनीक मेडिसीन क्षेत्रांत काहीही अनुभव नासलो आणि 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा दिवन दे वेर सपोज टू पुट अप सुपर स्पेशालिटी आणि MOU सायन केल्लो. सायन कितें केल्लो जाणा, आमचे सगळे सुपर स्पेशालिटीच्यो केसीस वी वील रिफर टू यू. म्हणजे ज्या लोकांक सादो मेडिकल क्षेत्रांतलो कसलो अनुभव ना, जगाच्या पाठीर खंय एक हॉस्पिटल ना, डिस्पेन्सरी ना, तांचे कडेन जेन्ना सायन करून गोंयकारांचें भवितव्य म्हणजे गोंयकारांची मान तांच्या सुरये सकल दिल्ली, ताका आमचो विरोध असलो. सो जेन्ना तुमी GMCचे म्हणटात की GMC वेलो ताण कमी करप किंवा ताजे खातीर प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्ट्रेंथन करप, हें तुमी उलयताले. विरोधांत आसतना तुमी सांगताले की बाबा हें करात, सो आपुणसो GMC वेलो ताण कमी जातलो आनी तुमची बेजीक हेल्थ फॅसिलिटीज स्ट्रेंथन जातल्यो. हें करपाक तुमकां यश आयलां काय अजून जालें ना? निश्चित न्ही, पूर्ण काय लोक अजून GMCकूच येतात. ही गजाल न्ही, GMC येतात म्हणजे बदल म्हटलें तशें मिडियान कितल्योय नेगेटिव्ह जरी बातमी आयल्यो तरी GMC इज ओव्हर फ्लडेड आजूय. तुम्ही कितें म्हणटात की मिडियान बातमी करतकीर तरी GMC वेलो ताण कमी जावपाचो? ज्या कंपनीक MOU सायन केल्ली ती कंपनी आमच्या सरकार येतकीर परिवर्तन जातकीर गेली, आमी अनेक सुपर स्पेशालिटीज आज थंय तयार करतात. आतां टर्शरी हेल्थ केअर सिस्टीम ही पणजे जावंक जाय, GMC जावंक जाय, सेंट्रली जावंक जाय. ताच्या नंतर शक्य जाता जाल्यार दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी जावंक जाय. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां तुम्ही एक गजाल कित्याक 2 वर्सां भितर तुमकां जितलें आवडटा आशिल्लें करपाक तितलें जालें ना. जे आवडटाले ते सगळ्यो गोश्टी हांवें मार्गाक लायल्यात, पूण ह्या क्षेत्रांतल्यो गजाली ओव्हरनायट जायनात. एखादी गजाल आमी पॅरामेडिक्स इन्स्टिट्यूशन सुरू केलें. ते पॅरामेडिक्स क्वॉलिफायड जावन भायर सरताले 5 वर्सांनी. बरोबर. आज पयर इव्हेंट जालो हाचो, इंटरनॅशनल इव्हेंट लुसोफोनियाचो, थंय आवश्यक आसलेले फिजिओथेरापिस्ट हे हांगा तयार जातले आणि त्यामुळे मेडिकल क्षेत्रांतली गजाल ही निश्चितपणे हांव म्हणटा 5 वर्सांचो टर्म सोंपतलो तेन्ना खुबशे फ्रुटफुलनेस आणि उपलब्ध दिसतल्यो. PPPचेर दुसरो मुद्दो जो PPPचेर जंय तुमी बोवाळ करताले, आज काँग्रेस तुमचे आरोप करता की तुम्ही म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां भितर आमकां PPP करपाक दिलें ना, अशे तरेन दिलें की आमी सामके चोर फुटींग आनी PPP हाडून आमी फक्त लुट्टले आनी आज खंय तरी तुमीच PPPचो मार्ग धरून थंय जाग्यार घालपाक पळयतात. ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ही सरकारी हॉस्पिटल्स, सरकारी जागेत बांदलेली हॉस्पिटल, सरकारान खरेदी करून इमारत, सरकारच्या खर्चार इमारत जाली, सरकारान इक्विपमेंट्स खरेदी केली आणि मागीर PPP दिवप. PPP हे कोणा कडेन जर वेव्हार करतलो जाल्यार ताका जास्तीत जास्त जागा दाखोवची. सरकारान इन्वेस्ट केला इमारतीचेर, सरकारान इक्विपमेंट्स घेतली,
सरकारचो म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला भितर तुम्ही कसलीच पीपीपी हाडचे ना. नाही आवश्यक असल्या एखाद्या हाडपाकूय काय म्हजो ताका विरोध काय ना, पण टोटल काढून दिवप हे अयोग्य. आणि तुम्ही कितें म्हणटा, तुम्ही गरज आसता पीपीपी करतले, जर दिवपाक आशिल्ली जाल्यार मागीर थंय हे कित्याक भरले, इक्विपमेंट्स कित्याक भरल्यो, तेचेर खर्च सरकारान कित्याक केलो, कोण जो कोण घेतलो असलो ताका करून हे असले. तुम्ही सद्याक तुमची भूमिका कितें, तुम्ही थंय हाडटले प्रायव्हेट पब्लीक. बेसिकली जी RMDs आसात गोव्यान, ताच्या नंतर जी PHCs आसात, CHCs आसात, UHCs आसात, अर्बन हेल्थ सेंटर्स आसात, आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, आणि 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि 2 सब डिस्ट्रिक्ट आमी करतात, एक फोंडा आणि दुसरे वास्कोचे हे कॉटेज हॉस्पिटल जे आसा ते आमी अपग्रेड करतात, नवीन बांदपाक रिकन्स्ट्रक्शन करतात, नवी इमारत ह्या दिसांनी 10-15 दिसांनी म्हाज्या अंदाजान सुरूय जातलें बांदकाम. ही सगळी सरकारच्याच अखत्यारीत आसूंक जाय. तिजा गव्हर्नमेंट म्हापसा सारकी गजाल जंय तुम्ही कॉन्ट्रोवर्सी तयार केल्ली थंय तुम्ही कांयच पीपीपी करचे ना. ना एखाद्री समजा म्हणजे हांव अशें म्हणन की हे डायलिसीसचो प्रॉब्लेम आसा, डायलिसीस आमच्या कडेन सर्विसीस जाय तितल्यो ना. आमी म्हापशाच्या बाबतींत एक वॉर्ड दिवन, एक जागा दाखोवन आमी म्हटलां की डायलिसीस जर कोण मशिनां घालतलो, ह्या दिसांनी आमचे टेंडरूय फ्लड जालां आसतलें, जाल्यार आमकां ती जागा दिवपाक हरकत कांय ना. पूण हॉस्पिटल काडले, बांदलेले हॉस्पिटल काडले आणि पीपीपी मॉडेलाचेर दुसऱ्याक दिले, हे आमी करचे ना. ओके. दुसरी गजाल जीएमसीच्या बाबतींत म्हाका मुद्दम विचारपाक जाय की विष्णू वाघ तुमचेर टिका करत आसता, कितें तर तुमी एकाच पक्षांतले. आतां विष्णूची एकूण भुमिका, एकूण राग रंग सगळ्यांक खबर आसा, पण तुमचे आनी विष्णूचे अशें स्पेशल कितें वायटपण की विष्णू वाघ तुमचेर टिका करता, जीएमसीक भेट दिता, ते 4 पेशंट पळयता, तुमचेर टिका करता, सारकें चलना म्हणटा, तुमकां कारभार चलोवपाक कळना म्हणटा, हें कित्याक? हें पळय, विष्णू हो म्हज्या व्हिजिटींग कमिटीचो जीएमसीचो तेच म्हणटा वेल्यान ते आनी आसा. हे एक. नंबर 2, विष्णू हो त्याच कॅम्पसांत बंगल्यांत रावता, जीएमसीच्याच. तुम्हीच दिला. त्यामुळे ताचें थंय जास्त लक्ष रावप हे स्वाभाविक आसा, ते अपेक्षितूय आसा. ताणें ते व्हिजिटी मारच्यो, ताणें चवकश्यो करच्यो. आतां तो पावता तेन्नाच मेडिवाले पावतात, हेका हांव कितें करूं? तुम्ही कितें म्हणटात? विष्णू पावता तेन्नाच आमी पावतात. हांव कालच्या रात्री जीएमसीत आसलो, हांवें 4 वॉर्डांक भेट दिली, रातचो 10 उपरांत गेल्लो. हांवें कोणाक दोतोराक सुद्दां बरोबर घेवंक ना, मिडियाक तर खबर आसपाचो प्रश्न जेना. हांव केन्नाच मेडिकलांत जी पब्लीक फंक्शनां आसतात खंयचे इनॉग्रेशनाचे तेन्ना मिडिया आसतले, नाजाल्यार हांव गेल्ले कडेन केन्नाच मिडिया आसचो ना. पूण हांव आठवड्यान एकदां तरी खंयच्या ना खंयच्या तरी भागाक हांव दिता. बरोबर. समजा मिडिया आणि विष्णूनूय तश्यो व्हिजिटी दिवच्यो. फक्त विष्णूची व्हिजीट ही फक्त नेगेटिव्हच मिडिया देता, हेचें म्हाका खंय तरी खटकता. कित्याक? आमकांय खटकता. ते ताका विचारूंक जाय, कितें अशें वायटपणा तुमचें? ना, कांय वायटपण कांयच ना. तो म्हजो ही सपोज टू असिस्ट मी, ही इज असिस्टिंग मी, कारण तो आमच्या व्हिजिटींग कमिटीचो अध्यक्ष आसा. खंयच्याच परिस्थितीत तो असिस्ट करता असो दिसना. कोत्रसण कांयच ना. वर्तमानपत्रांत आयलें की आमकां रेक्टिफाय करपाक बरें पडटा. काय म्हाका उघड जी टिका जाता पक्षांतल्याच आमदाराचेर, तुमी म्हाका सांगात, तुमचेर जितली विष्णून टिका केल्या तितली विरोधकांनी तरी केल्या? न्ही, हांव तेचेर भाश्य केलां, कारण हांव पक्षांतलो सिनियर आमदार समजता, हांव पक्षाचो ज्येश्ठ मनीस समजता. पक्ष शुन्यातसून वयर हाडटा आसतनाचो म्हजो रोल आसा, आणि त्यामुळे म्हज्या सहकाऱ्यांक हांव दुखोवपाची म्हजी तयारी ना. त्यामुळे एखादो कोण तरी उलयलो प्रत्येक गोष्टीचेर हांवें खुलासो करूंक जाय अशी आवश्यकता ना. तुम्ही विष्णू कडेन अत्यंत बरें नातें आसा. 1 to 1 उलयले? 1 to 1 ह्या विशयाचेर तुम्ही विष्णू कडेन उलयल्या की उघडपणान इतली येवन जेन्ना टिका करता तेन्ना ओवरऑल एक वायट इंप्रेशन? म्हाका ताणें म्हजेर टिका खंय केल्ली हांवें पळोवंक ना. ताणें खंय तरी संडासाची टाकी ओवरफ्लो जातल्या थंय तो प्रेसाक घेवन लक्ष ना म्हणटा सारकें. हांव संडासाच्यो टाकयो पळोवपाक हांवना. थंयसर त्या गोश्टी खातीर खंयचो नळ तुटून व्हांवता, आनी खंयची तरी लायट गेल्ली आसा, खंयची तरी ट्यूबलायट पेटना, खंयचे तरी फॅन चलना, खंयची तरी AC चलना, खंयचो तरी